आमची सगळी बॉडी सरपंचा सकट जे जे पंच आहा तांकां घेवन विकासाची वाटचाल हांव करतलो. जे 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 कामांक तांकां म्हाजी मदत आहा ते हांव अवश्य तांकां दितलो, म्हजो टायम दितलो तेंच्या खातीर. आनी तेंच्या वांगडा हांव बरो तेंच्या वांगडा हांव जो म्हजो कारभार आहा तो बऱ्या रितीन करतलो. जशे पंचायतीचे जे प्रश्न आहा ते प्रामुख्यान सोडोवपाचे आमी जे मिनिस्ट्री लेवलाक आहा थंय सुद्दां आमी प्रयत्न करतले आनी आमी चडशे विकासाचे भर दिवन हो गांव आमी सुशोभीत करूंक सोदतले अशी हांव देवा कडेन प्रार्थना करता. आनी आमकां तसो देव आमकां शक्ती दितलो काम करपाक. तेन्ना तुमी म्हज्या मोठ्या हितून हे उपसरपंच हितून म्हाका तुमी हें केल्यात जी हे दिल्या पळय उपसरपंचाची हे तुमकां खुर्ची दिल्या ते हांव कायद्या प्रमाणे सांबाळटलो. तेजो हांव हे करून दितलो तेजो. बेळगांव सद्या मायनिंगचो विशय तापलेलो आहा तेचेर कितें? पळय मायनिंगचो विशय आसा पळय तो म्हणजे कितें आमचे जे गांवांचे आसा तेंचे जे प्रश्न आहा ते सुटावो करच्या खातीर खूब प्रयत्न करता पळय. आयज ते तेंचो मना सारके कामगारांचे जायना आनी आमकां सुद्दां परत परत मायनींग वचून थंय हें करचें पडटा. तशें जावंक जायना की मायनींग सुद्दां तांकां तेंचे कितें विचार आहा ते गरीब धरून तेंचे कितें तेंची फॅमिली जे आहा पळय ती आयज तेंची फॅमिली उबांतार पडलेली आहा. तांकां सुद्दां सहकार्य तेंचे हेणी आमचे करचे. परत एक हांव पंचायती करून तांकां एक कळकळीची विनंती करता की मायनींग जे आसा पळय जे ऑफिसर आहा पळय तेंचे बरो विचार करून तेंचे सुद्दां जे स्वता चलोवपाक तांकां हातभार लावचो. आनी तेचे करून ते जर बरे आसात जाल्यार आयज आमकां सुद्दां सपोर्ट करून गांवाचो सुद्दां प्रगती बरी भशेन जातली हें हांव तुका मना पासून सांगूंक सोदतां.